led by our father of our nation, Mahatma Gandhi ji, where the movement started by various leaders then, resulted in this wonderful day of being a wonderful country. Has its own meanings. We see the separate, where there is bravery involved, where the people of our country have shed their blood to get this day for us. या धरणावेली जी जलसंपत्ती आसा आणि ताचे विशीं आदर वो व्यक्त करपा खातीर पयले फावटी ध्वजारोहण तांच्या हस्तुकी जाता. हो आमचो मानाचो क्षण आणि हांव चड आनी चड बरो हे करता की हांगा 200-300 लोक जे हांगा उपस्थिती लायली इतके सकाळ फुडें तांचे खूप आभार आसा. गोमंतक्यांनी येवचें नक्कीच कित्याक इतली सुंदर हें स्थळ आसा आनी ताजे आल्हाद घेवचो. पण त्या बरोबर हांगसर जे स्वच्छता वगैरे जे आसा पळय टापटीप आसा ही सांबाळपाक जाय. आमी विसरूंक फावना की आमचे जे ग्रेट लिडर्सांनी लायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, आमगेले बाकीचे लाल बहादूर शास्त्री, हे सगळे जे महात्मा गांधी आनी हेणी हे त्याग करून आमकां हो इंडिपेंडन्स दिलो. व्हाळाच्या उदकांत जेव्हा पांय पडटा तुमकां, व्हाळाच्या उदकांत कांयच घाण सोडनाकात. सोडपाक जायना. कोणाले एखादी टॉयलेटाचें उदक, किचनांतलें उदक व्हाळा वता जर जायत ताका वेगळो उपाय करचो. आज 15 ऑगस्ट आसा. भुरगीं वाचता, पेपर वाचता, टीव्हीचेर पयले सगळे इतले वर्स आमकां गुलामगिरी दवरले. जेन्ना महात्मा गांधी भायर सरलो, महात्मा गांधी जेन्ना दोन टँका वयल्यान जेन्ना आमकां मोर्चे काडलो तेन्ना महात्मा गांधी म्हणले सगळे तरेचे लोक उबे रावले आनी आमी ताट मारीन कोणी कितें करूं पूण आमी हत्यार उखल्ले ना. पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हाणें एक नारो दिलो, हर घर तिरंगा. ज्या उपक्रमांतल्यान आज प्रत्येक माणकुलो भुरगो जो आसा ताच्या हातांतल्यान 13, 14 आनी 15 तारखेक झेंडा वंदन प्रत्येकाच्या घरांत जावचें अशे तरेचो एक सूचक सल्लोय दिल्लो आशिल्लो. उदकाच्यो समस्या तयार आसात जाल्यार उदक कशें वाचोवप आनी उदक आमी कशें आमच्या फुडले पिळगेक दवरप हाचेर चिंतपाची गरज आसा. क्लायमेट चेंजाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळे भुरग्यांक शिकयले वता पूण कितली भुरगीं आनी कितले आमी लोक क्लायमेट चेंजा खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, आमचें योगदान कितें आसा हाचेर विचार करपाची गरज आसा. तर पुराय भारत देशभर आणि भारत देशाच्या भायरी बी जे आमचे भारतीय आसा आणि सगळ्यांनी खूप मोठ्या उमेदीन हर घर तिरंगा हे फाटल्या 3, 4, 5 दीस आमी पळय जाले आसा साजरे केल्लो आसा तुमचे वचपाक. पूण गांधी पुलाची तुमकां सुविधा जी आसा पळय ते आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री बाब श्री आमचे पर्रीकर हांणी तुमकां पावोवन आमच्या भुरग्यांक कशे त्यो इंडस्ट्रीज नोकऱ्यो दितले हे आमचे हेतू आसतलो की तांच्या फाटल्यान लागून कशी ही पॉलिसी बदलून आमकां आमचे लोकलांक संदी मेळपाक जाय. त्याच भशेन मायनिंग इंडस्ट्री सुरू करपाचे आमचे प्रयत्न आसलो आमचो सरकाराचो ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. गेल्या 2-3 म्हयन्यांत आमी प्रत्येक विशयाचेर बारीकान नजर दवरलेली आसा. 5 इयर्स ते इंडियेक फर्स्ट रँकाचेर आसा की आमी कचरो जो आसा हो 4 भागांनी फुडें कलेक्ट करतले आणि हो ट्रायल आम्ही खाली 3 वॉर्डांनी सध्या चालू करतले. मित्रांनो, देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय स्वतंत्र बऱ्या रितीन आसा. कार आणि बाईक रॅली काडपाची ठरयल्या बिचोली सब डिव्हिजनात. जरीन आमचे एसबीचे स्टाफ असतले, ट्रॅफिकूय असतले. या यादीन हे भव्य असे समारंभ आमच्या मुखार उबे आसा. खऱ्या अर्थात विकास जो कोणाचो जातलो आसत आनी तो पुराय पेडण्या तालुक्याचो जातलो. 2 कारणां खातीर जातलो. एक, कितें मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ताचे उक्तावण ह्या वर्सा भितर आमी करता आणि परत एकदा म्हणजे पत्रादेवीच्या ह्या पुण्यभूमीत पत्रादेवीचे ते स्मारक ताचेय उक्तावण जे आसा हे ह्याच वर्सा भितर करपाचे आसा.